613 म्हणल्यार व्हडलें एक आमी म्हणूंक जाता एक फॉरेस्ट कशें. इतलीं झाडां, इतले रूख, इतलो जोडू वजें घालून चला व्हरोंक जायना. देखून मोजेसान ते फकत 10 बोडयो दिल्यो तुका ह्या वज्यान घालन व्हर म्हूण. त्यो 10य बोडयो डिफिकल्ट जाता म्हूण पळोवन जेजून एकूच दिली आमकां. एकूच बांदमेन, एकूच जोडाची बोडी कशी दिल्या ती घेवन वच. एकूच. आतां तुमी सांगात तो एकूय तरी आमी पाडना जाल्यार आनी कितें कर म्हणटा तूं देवाक. वॉट एल्स डू यू वॉन्ट गॉड टू डू फॉर यू. ही हॅज गिवन ओन्ली जस्ट वन कमांडमेंट, लव गॉड एंड लव युअर नेबर. बस. सासणाचें सूख तुका तयार जाता, तूं स्वर्गार पावता. एकूच. 10 नात, 613 नात, जस्ट वन. आयज हो विशय आमी घेता. आयच्या मिसाचो विशय म्हणल्यार देवाचे उपदेश पाडुया आनी आमची सोडवण आमी जिवुया, बरें जिवी जिवंक वावरया. न्हू कितलें कठीण जाता आमकां हे लेख देखून कायदो पाळपाक. व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट. आनी कितें कर म्हणटा तूं देवाक सांग. एक तुका कायदो दिला तोय पाळूंक जायना जाल्यार हाव कॅन यू से यू आर अ क्रिस्टियन. 2 तरी आहात, 10 आहात, कांय ना. एक पळय आज घरांत आमी नवतो भारी आमच्या फॅमिलीनूच पळय कोण कायदे पाळटात, कितें आहा. मोग आहा पेल्याचो. कितले विडो येतात ते पळयात घोराब्याचे. क्रिस्तांव घोराबी आमचे कसबेल्यात कशे पळोवना तुमी. कितलीं कोफुसां झगडीं घरांत इन ओन फॅमिली. रोगताचीं भुरगीं माय पाय आनी सगळीं आहा तीं झगड मोगतात. आमचे समुदाय पळय कसबेल्यात. आहा मोग पेल्याचो हुस्को आहा. टू हॅव कन्सर्न फॉर आवर नेबर ना. भोव थोडीं बाबडीं, भोव थोडीं मेजूंक मेवतात तीं बाबडीं पाळटात. भोव थोडीं.